आमचो कॅन्डिडेट आमकां पार्टीन एक बरो सारको सक्षम कॅन्डिडेट दिल्लो आसा आनी बीजेपीचे काम जशें आमच्या आमदारान ह्या वाठारांचे केल्ले आसा. आमी एक्सपेक्ट करता हे आमचे तिनूय पंचायती प्लस कामोले पंचायती आमच्या वांगडा आसतली तेन्ना महेश बाब हे काम फुडें बऱ्या भशेन व्हरतलो. हांव सगळ्यांक मागता की महेशाक सगळ्यांनी वोट करपाचे आणि तशेंच हांव शिवलकारांक सगळ्यांकूय मागता की आमच्या महेशाक वोट करून जिखून हाडपाचो. कारण की हे न्यू फेस आणि यंग जनरेशन आणि हे झेडपीचे इलेक्शन आसा पळय ती झेडपीन खुबशीं कामां केल्ली पूण हेच्याय फुडें आनीक बरी कामां करपाची अशी आशा करता. डायनामीक कॅन्डिडेट जावन आनी न्यू फेस आमकां सरकारान दिल्ले आसा. हांव थँक्यू म्हणटा आमचे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंतजी तशेंच आमचो पार्टी अध्यक्ष दामूभाई आनी सगळे पार्टीचे जितले आमचे कार्यकर्ते आसा तांकां थँक्यू म्हणटा की आमकां आयचो बरो कॅन्डिडेट आमकां हांगा लाभून दिला म्हणून. तशेंच हांव युवा मोर्चा तर्फे सगळ्या शिवोले मतदारसंघाच्या युथाक रिक्वेस्ट करता की तांच्यांनी आमची दोनूय झेडपी सिटां जी आसा ती भोवमतान निवडून हाडची. लोकांक हांव मागता की आयज आमकां बीजेपी पार्टीन न्यू कॅन्डिडेट आनी बरो यंग कॅन्डिडेट असो आमकां दिल्लो आसा महेश गोवेकर आनी आमची पंचायती तर्फेसून आमी सपोर्ट आमच्या कॅन्डिडेटाक महेश बाबाक करता. तशेंच हांव सगळ्या आमच्या ओशेलकारांक आनी शिवलकारांकूय मागता की तुमचे जाता तितके सगळे वोट म्हणटा ते आमच्या महेशाक दिवचे आनी तांकां खूब मतांनी निवडून हाडचे. व्हडलो सपोर्ट म्हणजे जो सदांच आसलो तो डिलाले मॅडम. तिच्या अंडर आमी जी कामां केल्ली आसा तिका जर तुमी सगळ्यांनी पळयल्ली आसा आनी हीच कामां आमी फुडें व्हरपाक ही आनीक स्टेप आमी फुडें सरलेले आसा. 5 वर्सां आमी पंचायतीन काम केल्लें आसा पंच मेंबर आनी डेप्युटी सरपंच. आतां म्हाजी मम्मी आसात ती तेच कार्य करता जे हांव काम कार्य करून फुडें सरलेलो पळय ते. हांव तुमचे कडेन एक रिक्वेस्ट करता की जो ट्रस्ट तुमी पयलीं म्हाका दिल्लो आसा म्हणून म्हाका तुमी म्हाका एकदां इलेक्ट करून हाडल्या पंचायतीन मागीर म्हाजी मम्मीक हाडला तुमी आनी हेज्या फुडें हांव अशीच अपेक्षा करता की तुमी म्हाका झेडपीकूय तुमी असो सपोर्ट करतलो. रिक्वेस्ट करता की 20 तारखेर जेन्ना मतदान जातले वोटिंग जातले यू ऑल हॅव सीन द वर्क्स डन अंडर द एबल लिडरशीप ऑफ अ प्रायम मिनिस्टर आमच्या सेंटराक कितले बरे काम करता तो, चीफ मिनिस्टर आमच्या स्टेटाक कितले काम करता तो आणि आमदार म्हणून आम्ही ह्या कॉन्स्टिट्युएन्सीत कितले काम आयज पासून केला तेजी पावती आम्ही बाब महेश गोवेकराक आणि आमचे बाब नारायण मांद्रेकराक मागता. अँड आय एम शुअर they both will win, but we want to win with the highest in margin.